गोंयांत सध्या वारें वादळाचें वातावरण. नुस्तेमारी समाजाक दर्यांत वचपाची मनाय. मजगतीं तांच्या पारंपारीक वेवसायाचेर पडिल्लो परिणाम. ह्या फाटभुंयेर गोंयच्या पारंपारीक नुस्तेमारी वेवसायाक चालना दिवपाक आनी नवे पिळगेक प्रोत्साहीत करपाक अखिल गोंय क्षत्रिय पागी समाजान कला आनी संस्कृती संचालनालयाच्या जोडपालवान पागेरमार नुस्तें काड सर्तीचें केलें आयोजन. त्यामुळे काम यशस्वी काम करत होते. सगळ्या आमचे भाव आज पळय तुम्ही कितले आमगे साधारणशे 40-50 आमचे फिशरमॅन स्वताचे आपले पागीर घेऊन आज तारीर सारख्या या सुंदर संगमाचे सुंदर या वाठारात पागपा खातीर येयले आसा आनी आतां सगळे नुस्तें मारून आपापले जे नुस्तें मेळ्ळें आसा ते सगळे आतां तेजे आमी वेट करतले आनी त्या प्रमाणे मागीर तांकां तो फर्स्ट सेकंड थर्ड असो तांकां आमी प्रायज दितले. हांव आमच्या समाजाचें अभिनंदन करता. कित्याक म्हळ्यार आयचे यूथ आमगे बरे शिकले भुरगे म्हळ्यार हितून पागपा आसा आयज आनी आमगे हो पारंपारीक आमगे धंदो हो सगळे भुरग्यांनी तेमी एक प्रोत्साहन दिन तो फुडें आमी चालू उरतलो. आमी आतां जाणटी जायत येयले. अखिल गोवा क्षत्रिय पागी समाजान आपल्या 40व्या वर्धापन दिसा निमतान सागर कला मंथन हो कार्यक्रम दवरलेलो. ह्या कार्यक्रमा भितर एक आगळे वेगळी सर्त दवरलेली. तिचें नांव आशिल्लें पागेर नुस्ती काड. ही सर्त आयोजन करपा फाटलो त्यांचो हेतू असो आशिल्लो की जी आतांची पिढी आसा किंवा फुडली पिढी येवपाची आसा तांकां त्यांची प्राचीन त्यांची संस्कृती व्यवसाय आशिल्लो पयलीं त्याची जाणीव उरची हो त्यांचो उद्देश आशिल्लो. प्रुडंटा खातीर बबेश बोरकार.